Welcome to Garden of Glory. In Galatians chapter 5 verse 16 to 26, Paul gives us a simple yet profound command. Walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. The Christian life is a battle between flesh and spirit, but in Christ we are called to victory. Let these words guide your steps today. गलसियाकारांक पत्र 5 ओळी 16 ते 26. पवित्र आत्मो आनी पातकी मनशा सोयंब सांगता तें हें. पवित्र आत्म्याचे स्फूर्ती पोरमाणे चलात आनी पातकी सोयंबाच्यो खुशयो पाळूंक तुमी पावची नात. पातकी सोयंबाच्यो खुशयो पवित्र आत्म्याच्या खुशयांचेर आड आनी आत्म्याच्यो खुशयो पातकी सोयंबाच्या खुशयांचेर आड. पवित्र आत्मो आनी पातकी सोयंब एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमच्या पातकी सोयंबाच्या वंदवण्या पोरमाणे तुमी चलूं नये. पवित्र आत्मो तुमकां चलयता जाल्यार समूर्त तुमचेर आपलो अधिकार चलयना. पातकी सोयंबा पोरमाणे चलतात तांची कामां वळखूंक सोंपें. असलीं मनशां पोजोडपणांत, मेळ्ळेपणांत आनी कामचारांत लोळटात. कुडया देवाक भोसतात आनी गाडयांगेर धांवतात. दुस्मानकाय सांबाळटात आनी झगड्यांनी दीस काडटात. नाटकायेन भरोन आसात आनी क्रोधान जळटात. पेल्याच्या वस्तूंची आशा दवरतात. दुसंगां आनी पक्षां उद्देशीं लोकां मदें भेद फुटी घालतात. फुटलोल्या दोळ्यांनी पेल्याक पळयतात. चोरयाक लोबदोल्लीं आसात. दोमशणांनी रात सारतात आनी आनीकूय असलीं खोटेपणां करतात. तुमकां आदीं शिडकायलां तशें आतांय शिडकायता. असलीं कामां करतात तांकां देवाच्या राज्याचें दायज भोगूंक मेळचें ना. पवित्र आत्मो दुसरे वाटेन असलीं फळां उत्पन्न करता. मनशां मदें प्रितीमोग वाडयता. काळजांनी खोल खुशालकाय उपजयता. एकामेका लागीं संधान करून शांती वसयता. धमकावण्या मुखार थंड रावंक आदार दिता. पेल्याक बरें करूंक आनी मोयपासान वागूंक शिकयता. एकल्याक विस्वास फावो आसलेलो मनीस करता. मनशांक दुलोभ काळजाचीं करता. आपापल्यो वंदावण्यो दोमावंक घोटाय दिता. हे भाशेन जियेतोल्यांची कसलीच समूर्त गुन्यांव करूंक शकना. जीं कोण जेजू क्रिस्ताची तांणी आपल्या ओगुणां आनी वंदवण्या बराबर आपलें पातकी सोयंब खुरसार मारून दवरलां. जर पवित्र आत्म्याचें जिवीत तर आत्मो आमकां चलोवन व्हरतात तशीं चलुया. आमी आमचीच बोडाय करूं नये. एकामेकाक चाळोव नये. एकामेकाची नाटकाय धरूं नये. Paul shows us the reality of the conflict. The flesh desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the flesh. The works of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, hatred, jealousy, selfish ambition. But the fruit of the Spirit is different: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ have crucified the flesh with its passions. So let us keep in step with the Spirit. Let us pray.
Lord, thank you for giving us your Spirit. Help us to crucify our sinful nature and bear the fruit of the Spirit in our lives. Fill us with love, joy, and peace today, so we may reflect Christ in all we do. In Jesus' name, Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Bore Koro.